तरी म्हालातल्या खोतोडे पंचायत वाठारात सुरमुले आणि शिरसोड्या गावाक बुधवारा राती चक्रीवादळाचो फटको बसलो। हो फटको इतलो खर आसलो की सुरमुले गावातल्या सातेरी ब्राह्मणी देवस्थानाच्या सभामंडपाचे छप्पर हुबून गेले, तसेच घरांचेर झाडां पडून मोठ्या प्रमाणात लुकसाणूय जाल्या। शिरसोड्या गावातल्या 3 घरांची छप्परां वाऱ्याच्या नेटान हुबोन गेली। वाठारात झाडां पडिल्ल्यान वीज पुरवण लेगीत बंद जाल्या। मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्यान सरकारान कितें तरी मदत करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। त्यांना हांगा रातचे 11:30 ते 12 पर्यंत पावस आणि वारो एकदा जोरान येयलो आणि आमच्या घरान आमी मनशां हाडली तेन्ना आमकां भायल्यान कांयच कळना। घरांतल्यान सगळे पत्रे घराचे गेले, नळे पडले, इडे तिडे वाशे मोडले आणि खूबच लुकसाण जाली आणि काय करचें तेंच कळना जालें आमकां। तेन्ना 10 मिनटां सुमार हें वादळ उरलें आणि भरपूर लुकसाण जाली। कमीत कमी आमकां लाखाची अशी 50,000ची अशी लुकसाण जाली। अशें काय रातचें आमकां काय कळना जालें। आयज आमी सकाळीं बघलें, आमचे गांवचे लोक येयले आनी सगळ्यांनी अशें बघलें तेन्ना खूबच ही लुकसाण जाली। गांवांतूय लोकांची तशी लुकसाण जाल्ली आसा। अशी 5-6 घरां अशी सामकी उद्ध्वस्त अशी जाल्ली आहा। पत्रे ते नळे लोकांचे कण्णे वाशे मोडोन, परत तांदूळ गोठो हाडलो तो भिजोन कपडे तो अशे भुरग्या बाळाचे हाल जाले। तेन्ना आयज जर पावस पडा जाल्यार आमी खंय रावचे ही परिस्थिती आमची जाल्ली आसा। तेन्ना खंय ना खंय तरी हें बेगींतल्या बेगीन कांय तरी करून दिवचें। पत्र्याक आमकां खंय ना खंय तरी आदार दिवचो। आमी पोटा पाणयाचे मनीस, हाजिरी करपी मनीस। तेन्ना हें आतां कशें वादळ येयलें तें हें आमी नकळो इतकेंच सांगता आमी तुमकां। गोमंतक टीव्ही खातीर सिरसोडेच्यान रिपोर्टर सपना सामंत।